कुडचडे काकोडेची ITI सदांच नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबयत आसता। तसोच ताचो एक बऱ्यापैकी नवो यशस्वी प्रकल्प म्हणल्यार सौर उर्जेचो। काकोडेची ITI पुराय सोलर उर्जा म्हणल्यार सोलर पावराचेर चलता। सरकाराच्यो स्क्रॅपाक मारिल्ल्यो सोलर पॅनलाचो वापर करून कुडचडे काकोडा ITIन हो बरो वावर केला। हे यशस्वी प्रयोगांतल्यान पुराय ITI लायटीच्या शून्य बिलाचेर चलता। वेल्यान मायज 20 ते 20 खात्याचे फिडराक पुरवण करतात। आणि आताच नवी ट्रेड आम्ही सुरू करता ह्या वर्सा ती ट्रेड जावन आसा इलेक्ट्रॉनिक कंज्युमर ट्रेड आसा आणि तशीच आमचे कडेन फायराची ट्रेड आसा। अशी आमचे कडेन टोटल 18 ट्रेडी आसात। आता हातून तुम्ही मुखार सांगता जाल्यार हांगा जी सोलर ट्रेड जी आसा ती 2019 हांगा स्टार्ट जावपाक आमी प्लॅन केलो आणि रोखडेच कर्मसहयोगान म्हणटाशें आमचे बरेपणान आमचो आमदार काब्राल सर हो आमचो लायटीचो मिनिस्टर जालो आणि तो मिनिस्टर जाल्ले कारणान आमकां ही सोलर ट्रेड आसा ती बेगीन करपाक मेळ्ळी आणि आमी सोलर ट्रेड 2019 ऑगस्टान स्टार्ट केली आणि रोखडीच 3 म्हयने भितर ती नॅशनल हाजे कडेन आमी एफिलेट दिल्लीच्यान एफिलेट करून घेतली। तातूंत चडसो सहयोग आमचे मिनिस्टराचो आसा की ताणें आमकां जे मटेरियल जे आमकां जाय आशिल्लें हांगा ट्रेड उबी करपाक ते चडशे मटेरियल ताणें गेडा कडल्यान आमकां घेवन दिवन एक मॉडेल ITI अशी ताणें ट्रेड हांगा स्थापन केल्ली आसा। आतां तुमकां भायर दाखयल्ली पॅनलां ताजो जो इन्वर्टर जो आसा हो इन्वर्टर हांगा बसयल्लो आसा। जी लायट हांगा तयार जाता ही लायट हांगच्यान ह्या वायरलेस हाजे वयल्यान नेटांतल्यान ती डायरेक्ट पणजे कितली तयार जाली ती कळटा आणि ताजी बिलिंग कितली जालां तेंय कळटा। हे जे सगळे जे आसा हाजे वयल्यान जी लायट तयार जाता त्या लायटीचेर आमचें कॅन्टीन चलता आणि जेन्ना कॅन्टीन बंद उरता तेन्ना ही लायट जी तयार जाता ती लायट परत आमी गव्हर्नमेंटाक परत दितात। म्हणटकर ही ITI जी आसा आमी सोलराचेर सप्लाय आमकांय वापरतात आणि उरिल्लो सप्लाय जो आसा आमी तो गव्हर्नमेंटाक दिता। तातूंतल्यान आमचोय फायदो जाता आणि गव्हर्नमेंटाचोय फायदो जाता। असोच आनी एक अभिनव संकल्पना ITIच्या भुरग्यांनी शिक्षकांनी केल्लो तो म्हणल्यार स्क्रॅपाच्यो गाडयो वापर करून तयार केल्ली ही बग्गी गाडी। वेगवेगळ्या प्रदर्शनांनी ताचे हे बग्गी गाडयेच्या प्रयोगाची तुस्त जाल्या। तशेंच 50 पोरण्यो AC क्लासीत बसवून गरमेच्या दिसांनी भुरग्यांक थंडाय मेळवून दिली। हो प्रोजेक्टाचें नांव आसा बगी। हो प्रोजेक्ट आसा तो तुमकां हांगा इन बिल्ड केला। सगळे हांगा आमचे पास्ड आउट ट्रेनीज आसा तांणी स्वता तयार केला आणि हो प्रोजेक्ट सजेस्टेड बाय आवर अनेक इन्स्ट्रक्टर आसा मेकॅनिक डिझल ट्रेडीचो। आता तो मेकॅनिक इलेक्ट्रीक व्हेकल ट्रेड अपग्रेड केला तातूंत इन्स्ट्रक्टर आसा। तांणी तो सजेस्ट केलो की आमी असो डिझायन करूया। ओके सो असो डिझायन करूया की असो पायप्स बी सगळे घालून सगळे चेसीस रेडी करूया आणि ताजेर एक इंजिन माउंट केले। हे इंजिन आमी कोविडाच्या काळात हांगा भुरगीं नासताले तेन्ना आमी स्क्रॅप आमी व्हेकल्स हाडटात काही डिपार्टमेंटाच्यान, थोडे आमचे डिपार्टमेंटात, थोडे ITIच्या हाडटात आमी। ते डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो आमी कितें करतात युटिलायज करता। फॉर एक्झाम्पल आता आमी सगळे जुगाड म्हणटा न्ही ते आमी सगळे जुगाड आसता कित्याक गाडी कितें आसा पळय त्यो आमी जुगाडान यूज करतात आणि ताजो प्रोजेक्ट रेडी करतात। असोच हे एक उदाहरण आसा। हाजे आमी लॉन्चिंग केल्ले यूथ पार्लमेंट आशिल्ले तालेगांव हांगा पणजे तालेगांव यूथ पार्लमेंट आमी डिस्प्ले केल्लो। थंय आमकां प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळो ह्या प्रोजेक्टाक। सगळे यूथ आशिल्ले तांचे सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन आशिल्लो हो प्रोजेक्ट। तेन्ना हो ब्लॅक कलर आशिल्लो, मॅट ब्लॅक कलर। म्हाजी दुसरी बॅच आशिल्ली आता सिनियर बॅच पास आउट जातली ती, तांणी हो रिफर्बिश केलो आणि ब्लू कलर केलो, पेंट चेंज केलो ताजो आणि काही अपग्रेडेशन केल्यात। पॅनल बसयल्या सोलर पॅनल। हाजो मेन इंटेन्शन आशिल्ले IC इंजिन नाशिल्ले पण आमी स्क्रॅप आसा तो युटिलायज करून ही चालू वर्किंग कंडिशन केली IC इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन म्हणटात। पण आता नवे जगात कितें करता आमी चडशे इलेक्ट्रीक व्हेकल यूज करतात। ताका लागून आमी तांकां फाटल्या एक्सलाक इलेक्ट्रीक व्हेकल अपग्रेड करतले आणि हांगा आमी ताका सगळे माउंटिंग करून दवरला, इलेक्ट्रीक व्हेकल रेडी करपाक दवरला आणि इन फ्युचर आमी ही इलेक्ट्रीक व्हेकल बगी म्हणून परत एकदा लॉन्च करतले। सो हांगा आमी पळयता कितें की भुरग्याक सगळी नॉलेज मेळची जेणे करून तो भायर सरना बरोबर स्वता पांयार उबो रावचो। ताणें कोणा जॉबा खातीर कोणा गव्हर्नमेंटाक भोंवचो न्ही, स्वताचो एंटरप्रेनर जावचो। आणि जेचे खातीर गव्हर्नमेंटाच्यो खूब सोयी आसात। आज गव्हर्नमेंट खूब लोन दिता
एंटरप्रेनर जातलो जाल्यार खुबश्यो गोष्टी आसा ज्यो गोष्टी भुरग्यांक दिवपा खातीर आमी सर्वतोपरी ट्राय करतात. काडा हॉलाचे मेंटेनन्स रिपेरिंग घेतिल्ले ताजे कोटा भायर उडयिल्ले साहेबा सांगून मिनिस्टरा सांगून ते कोटा हाडून आमी त्या सेक्शना बसयले. तशें एक क्लासरूम भरून त्या क्लासरुमा बसयले. इट्स अ वेस्ट कोटा म्हणून आमी सदांच खंय कितें वेस्ट आसता जाल्यार आमी हाडटात आनी हांगा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भुरग्यांक दिवपाक तशेंच तयार करपा खातीर आमी सर्वतोपरी काम करतात. ITIंतल्यान शिकून भायर सरल्या उपरांत भुरग्यांक स्वताच्या पांयार उबे रावपाची तांक मेळची म्हूण कुडचडे काकोडेच्या ITIचो हो यत्न आनी हे यत्नांतल्यान तांकां बरेपैकी यशूय मेळटा. जर प्रत्येक ITIन कुडचडे काकोडेच्या ITIची देख घेवन ते दिकेन यत्न केले जाल्यार स्वयंपूर्ण ITI जावपाक कळाव लागचो ना. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर.